मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी नोवेनाच्या 8व्या दिसांत आसा आनी आयज ह्या नोवेनांत ह्या मिसा बलिदानांतल्यान खेरीत नियाळ आमच्या कुटुंबाचेर आमी करता. कुटुंबाच्या संबंदा उदेशी हे जेजूचे मिसांव कशें आमी फुडें व्हरचें आनी सांत फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी ताचो आदार घेवन हे भावार्थाचे नोकेत्र ह्या गोंयांत ताणें त्याच देवा बापान फावो केलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, सांत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी जाणाव. तो सुपुल्लो 19 तरणाटो कसो आसतना फुडलें शिकप करून गेले तेन्ना ताका इग्निशियस ऑफ लॉयला दुसरो सांगाती ताका भेटलो आनी त्या वेळार इग्निशियस लॉयलाक ताका आपोवणें आनी ताचें मिसांव तो जाणा आसलो, कित्याक देवान ताका उक्तें केल्लें. आनी हेंच देवाचें उतर घेवन तो रावतालो आनीक जायते जाणांक मुखार काडूंक. आनी ताचीं उतरां सांत फ्रांसीस शावेराक आमी जाणाव, आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. पोत्तून पोत्तून तो ताच्या ते कानार हीं उतरां म्हणटालो, देवाचीं उतरां तीं. आनी देवाचें उतर उदगाळलें आमकां खेरीतपणी निथार दिना आमकां जागयता. वेळ लागलो खरो, पूण सांत फ्रांसीस शावेरान तें मानून घेतलें देवाच्या आपोवणें आपल्या जिवितांत. मोगाच्या भाव भयणांनो, कुटुंबांतल्यान एक बरें मन, एक बरें जिवीत, बरें मनाची थिराय तो घेवन आयिल्लो. आनी हें इग्निशियस लॉयला सांगता ती देवाच्या उतरांतल्यान ताचे मनांत आनीक उजवाड फावो जालो आनी उपरांत ते ह्या देवाच्या वावरान तो मुखार सरत गेलो. आयज आमी कुटुंबा पासत मागता आनी कुटुंबाचेर नियाळ करतना ही वाचपां आमच्या कानार सादल्यांत. मोगाच्या भाव भयणांनो, जायत्या गुणांनी नेटयल्लीं आयची वाचपां आमच्या कानार सादल्यांत आनी हे गूण नियाळूंक एक धाकटुलें उदाहरण हांव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. एक बापूय आपल्या पुताक कशे भाशेन शिकवण दिता जिविताची. मोगाच्या भाव भयणांनो, एक बापूय आपल्या भुरग्याक ताणें सांगलोलें, कित्याक तांच्या घरा मुखार एक रूख आसलो आनीक ताची एक खांद आसा ती सुकलोली. आनी तो ताका आपल्या पुताक म्हणटालो, भुरगीं ताची दोग जाण, त्या पुताक तो धाकटो आसलो म्हणून ताका चड करून तो सांगतालो, कित्याक तो मस्ती करतालो, खंयी उंच चडटालो. त्या सुकलोल्या खांद्याचेर मात चडो नाका, तुंय पडटलो तोय मोडटलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, पूण आमी जाणाव चुपुल्लीं भुरगीं कितलीं म्हूण आयकतात. आनी हो मस्ती म्हणटकीर हो ताचेर चडलो आनी पडलो, बराबर तो खांदोय मोडोन पडलो. बापायक ताचे नदरेक पडल्या उपरांत तो धांवून पुताकची सोद करूंक गेलो. पुताक भिरांत आयली आपल्या बापायची, कितें म्हणटलो बापूय आमकां. घोडये आपल्याक तापयतलो, घोडयेक शिक्षा दितलो, घोडये मार घालतलो. पूण त्या बापायन आपल्या पुताक आपले विंगेन घेतलो, पयलें विचारलें कसो आसा. मागीर उपरांत ताका हाडून मोडलें, कित्याक ताच्या पुतान ताचे लागीं विचारलें, हांवें वायट केलें न्हू, म्हाका बोगोस. त्या वेळार त्या बापायन ही संदी घेतली, आपल्या पुताक जिविताचें थोडें भोव मोतयां मोल शिकोवंक. आनी तो म्हणूंक लागलो, तूं पळयताय मू हें झाड, जायत्या वर्सांचें झाड तें आनी तें वाडोवन कितलें व्हड जालां, पूण केन्ना ना केन्ना तूं पळयताय थोडे भोव ताचे खांदे सुकतात आनी ते खांदे ताका आडकोळ कशे ते आमी कातरून उडोवंक, उपरांत ताची आनीक वाड जावंक. आनी हांव तें दवरलेलें कित्याक मागीर ताचो कसलो उपयोग करूंक. जे कितें खांदे पडटात ते घोडये उज्यांत घालूंक वा ताचो दुसरो वापूर आमी करूं येता. त्या वेळार ताच्या पुतान म्हणलें, हूंय हांवूय पडलो न्हू, म्हजोय उपयोग ना. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार ताच्या बापायन म्हणलें, तूं म्हजो पूत, आजून तूं त्या झाडा भाशेन, त्या खांद्या भाशेन तूं सुकूंक ना. आजून तुजें जिवीत आसा, जें तुवें घोडये म्हजें उतर आयकूंक ना, तुवें तुजें जिवीत बदलूं येता. बरें जिवीत तुवें आपलें मुखार फुडार बरो करूं येता. म्हणटकीर जें कितें हांव सांगता तें तुवें आयकल्लें जाल्यार आतां ह्या फुडें तुवें आयकूंक ना, तुका एक लिसांव मेळ्ळा, मुखार तुवें आयकूंक फावो.
अशे तरेन आमी जिविताचो अनुभव घेवन आमची जिवीत आनीक अर्था बरी करूंक. मागीर त्या ताच्या पुतान म्हटलें कित्याक तो पळयतालो ऑब्जर्व करतालो, डॅडी डॅडी चोय त्या झाडाचेर बिंदूल लागल्या आनी ते आमकां कांयच दिना आनी तें आनीक सुकून उडयता. म्हजो तितलो हांव तितलो जबाबदार न्हू तें झाड पडूंक, तें खांदो मोडूंक. मागीर ताचो बापूय म्हणूंक लागलो, ही बिंदूल त्या झाडाची न्हय, पूण ताचेर रावन जो कितें हें झाड तयार करता तें खाता आनी ताका कांयच बरें करिना, पूण तें झाड ताकाय सांबाळटा. आनी जायते फावटी तो बापूय म्हणूंक लागलो, अशेंच आमच्या जिवितांत तुवें आतां म्हजें उतर आयकूंक ना, हेच भाशेन आमी तशेंच रावलें जाल्यार जें कितें वायट आसा, वायट स्वभाव, वायट मन, वायट एटिट्यूड आमी घेवन रावलें जाल्यार तें आमचें जिवीत काबार करून सुकून उडयता आनी तें आपूण व्हड जाता आनी उपरांत तें कातोडचें पडटा. तेच भाशेन तुज्या जिवितांत असलें हांव म्हणटा तेन्ना सारकें मोतीन दवर आनी अशे तरेन तुजें जिवीत मुखार घालूंक वावर कर. मोगाच्या भाव भयणानो, ह्या बापायन आपल्या पुताक झाडाचेर नदर घालून हे जिविताचें खेरीत थोडें उदाहरण दिलें आनी अशे तरेन आपल्या पुताक जिखून घेतलो. ताका शिक्षा म्हणटाना ताका समजणी दिली. अशे तरेन आपल्या पुताचें काळीज मन जिखून ताचो फुडार बरो करूंक. आयचीं वाचपां आमकां तेच दिशेर जें कोण देवाचें उतर पाळटात तो खेरीतपणी आपलें घर खोडपार बांदलोले भाशेन कसलोय वादळ मोळ येवूं तें ताका वायट करिना, पूण तें घट उरता, मजबूत उरता, कित्याक ताचें फावंडेशन बरें देखून. आमच्या कुटुंबाचेर मोगाच्या भाव भयणानो आमी आशिर्वाद मागुया. एकामेकाच्या कुटुंबा पासत मागुया, कित्याक मागण्याची आमच्या कुटुंबान दर एकट्याची खेरीत गरज आसा. कित्याक आमच्या कुटुंबाचे प्रश्न वेगवेगळे. सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकल्लें, मुळावी शाळा ती भावार्थाची, थंय तां सगलें बरें उपजता, पूण आतांच्या आमी कुटुंबाचें नदर मारल्यार जायतें बरें आसा, तशें जायतें वायटूय दिसून आयलां. आतां कितें घडलां, आवय बापूय भुरग्यांक वयर काडटात. आतां आवय बापाय विशीं उलयता. आवय बापायचें मन भुरग्यांक जें कितें आपणाक मेळूंक ना तें भुरग्यांक फावो करूंक आनी ती बारी वावुरतात, पूण एक मात चुकतात, भुरग्यांक वेळ दिवंक, भुरग्यांक रियलायज करूंक हांव कितें करतां, कित्या पासत म्हजें मन कितें, पूण आपल्या भुरग्याक दीत रावतात. भुरग्यां विशीं उलोवया. भुरग्यांचें मन कितें जाता, तांकां जाय प्रेजेन्स ऑफ दियर पेरंट्स, पूण ती नान देखून ती मागीर चिंततात, दुसरेंच कितें चिंततात आनी दुसरे कडेन सांगात सोदतात. मोगाच्या भाव भयणानो, मागीर उपरांत जाता घोडे तांचो डॅडी तारवार आसा, दुसरे कडेन आसा, आवय घोडे दुसऱ्या परदेसांत आसा, ती होकोत घेवचें जाता. तो मोग, ती अपुरबाय, तें नातें आसना. आमकां तुवें दिलें पुरो, उपरांत वाडल्या उपरांत तें मोग ना म्हणटकीच, एकामेका मदें तो बरो संबंद ना म्हणटकीच आमी एकामेकाचेर चोडटा. मागीर लग्न जाल्या उपरांत वो लग्न पयलीं आदीं आमी आमच्या कुटुंबांत मागीर झगडीं मारामारी जातात, एकामेकाक आमी समजनात. मोगाच्या भाव भयणानो, हें सगलें आमी पळयत हांव जाल्यार ताचो निकाळ कितें आनी ताचो शेवट आमी पळोवन आमी भियेता जाल्यार तें वाटावचें कशें. आयच्या ह्या वाचपांनी आमकां खिरीतपणी उरलो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, देवाचे उतराचेर आमी नदर मारूंक, देवाचे उतराचें उतर आमच्या कुटुंबाचो बेस करूंक. कित्याक लग्नी संस्कार मिसा बलिदानांत देवाच्या उतराचे मोडणेंतल्यान तो सुरू जाता. म्हणटकीच आमचो बेस आमच्या कुटुंबाचो देवाचें उतर जावं दी. उपरांत सांगाता मागणें, सांगाता बोगसणें, सांगाता एकामेकाचेर कुरपा आशिर्वाद, एकामेकाक वेळ आनी एकामेकाक आयकूंक मन. मोगाच्या भाव भयणानो, अशे तरेन आमी एकामेकाक जिखून घेवंक पावतल्या. सगल्यो वस्तू दिल्योत म्हूण न्हय, पूण वेळ आनी तो देवाची भिरांत, देवाचो मोग. सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत तो सुरवातीक जायतो दुयेंत पडटालो आनी जायते ताणें सोंसचें पडलें. आखरेक उपरांत ताका गोंयांत धाडलो तेन्ना ताची आमी म्हणूंक येता तो ताची तयारी कशी, वचून सगल्यांक भेटूंक, आनी तो खुशाल जाल्लो. आमचे लागीं आसा ते भाशेन सुविधा तेन्ना नासल्यो,
पूण तरी आसतना खुशाल कित्याक हांव देवाचें उतर परगोटूंक वेता, तांचेर आशिर्वाद घालूंक वेता. आनी तो जायत्यो भासो शिकलो, जायते कोश त्रास ताणें सोंसले, तरी आसतना फाटीं सरूंक ना. आमच्या कुटुंबांत हें मौन आमी बांदून हाडुया. गरज पडटा तेन्ना देव न्हय, देवाचें उतर न्हय, पूण सगल्या वेळार आमच्या खुशालकायेंत आमचो सोमी आमच्या सांगाता आसा. आमच्या दुखा वेळार आडखळींत आमचो सोमी आमच्या सांगाता आसा. आमी कितें येवजण करता मुखार वचूंक आमच्या सांगाता, म्हणटकीर सोमी आमच्या सांगाता. मोगाच्या भाव भयणांनो, हाची उतर आनी हाच्या पयल्या वाचपांत ल्हानविकाये विशीं तो उलयता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्या सांताक थंयतान देव बापान विचून काडून पवित्र सभा गोंयचे आनी दुसरे कडेन पवित्र सभेक पासत वावरूंक ताका विचून काडलो, ताका हाडलो. आमी आमच्या कुटुंबांत ती सुरवात करता ती आमच्या शेजाऱ्याक आनी उपरांत दुसरे कडेन आमी पावोवंक आमकां सगल्यांक उलो. अशे तरेन हें जेजूचें मिसांव. मोगान सगल्यांक एकठांय हाड, बोगसणे दी, बरे भाशेन एकामेकाचेर आशिर्वाद घाल. आनी हेंच करून आमकां तो आयज उलो करता. म्हणटकीच आमच्या कुटुंबा पासत मागुया, जे वेगळो चार आसा, भाटाभ्यासाक लागून वो तुज्या गोरवाक लागून वो कसलें उतर म्हणलोलें बोगसणें दिवंक ना देखून तो पयस करूंक आमी वावरुया. कित्याक कुटुंबांतल्यान आमी जल्मल्याव मागीर खंय म्हूण आमी वेतेल्याव. जायते फावटी म्हणटा आयज म्हाका, फाल्यां तुका, मागीर रडोन कितें म्हूण कसलो म्हूण फायदो. आतां आसा, आमचे लागीं आसा. फाटलें जिवीत पास्ट आसा तें गेलें, जायतो अनुभव दिवन गेलें. आतांचें प्रेजेंट आमच्या सांगाता आसा. फुडार फ्युचर आमी कोणेंच पळोवंक ना. आतां आसा तें बरें करूंक वावरुया, कुटुंब सांबाळुया, कुटुंब वाडोवया आनी अशे तरेन देवाची मोहिमा सगल्यांक पावोवया. हेंच करूंक तरेक देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां सगल्यांक सांत फ्रांसीस शावेराचे विनंतीन जोडून घेवया. आमीन.